बागेवून जुवांवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचे उतोरे, देवाचे वूड उपकार. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. म्हणया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो नियानितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां नियानीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तोनी प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंदरी आसासूर शेकान शेक ती तोकतली. एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्यापुर्यान, न्हंयचे देगेर थावन प्रिथमेच्या शिमापुर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जोय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून होड्यांतले भायर सरतना पुस्कळ लोकांची जोमो देखलो आनी गवळी नासलोल्या शेळ्यां परी आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताचे शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही स्वात एकसुरी आनी जबर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नोंगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परती पालून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 600 रुपयाचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें होय? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ताणें सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगल्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोरणाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फरमायलें. आनी 100च्या आनी 50च्या जोम्यांनी तीं कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातान घेवन स्वर्गार दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासल्यो सगल्यांक वांटल्यो आनी सगलीं जेवण दादोशी जालीं. उरलेले कुडके तशेंच उरलेल्या मासल्यो एकठांय करून ताणें 12 करोड भरले. जेवलेल्यांतले दादलेच 5000 आसले.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोळ, तुमीच तांकां जेवंक दियात. नियाळाक आदार. आमी सोबार मनशांक भुकिल्लीं पळयता. रस्त्याचेर तिंत्याचेर तीं भीक मागतात आनी आपलें पोट भरतात. जायतो लोक तांकां कितेंय तरी दिता, पूण थोडीं मनशां कांयच दिनात, पूण जेवण इबाड करतात. अशें आसतना जायतीं मनशां उपाशी उरून आपलो जीव सोडटात आनी जायते पावटी भुकेन मरतात. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या सांगाता आसलेल्या सगळ्या लोकांक जेवण दिवपाचो उगडास सिसांक करता. तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. पूण सिसा लागीं कांयच नासलें. जेजू तांकां लोकां मदें धाडून जेवणाचो बंदोबस्त करूंक पाठयता. जेजूचें मन आसलोलें तांकां जेवण दिवंक, पूण सीस आपली जबाबदारी न्हय म्हूण दाखोवंक सोदतात. पूण जेजून तांकां दुसऱ्यांक जेवण दिवपाची जबाबदारी सगळ्यांक आसा म्हूण कळीत करूंक सोदता. आयज मनीस अपसुवार्थी जाला आनी आपल्याचेच चिंता. दुसऱ्यांचें ताका पडूंक वचना. आपल्या कुटुंबांत सुरक्षीत आसा तेंच पुरो अशें ताका दिसता. दुसरो मनीस भुकेन मरता वो जेवण ना तेन्ना त्रास काडटा. तेन्ना आमकां सगळ्यांक जबाबदारी आसा म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. जेजूचें मन आसलें सगळ्यांक मनशांक देवाचें फावो करूंक, आनी हें राज पयलें जेजू हे साद्या वस्तू मदें उक्तें करता. तर आयज आमचें मागणें जावन दी, दुसऱ्या मनशा सवें उदार जावंक आमचेशी तूं राव जेजू.